वन महोत्सव वीक सेलिब्रेशन आता चालू आसा आमचो फूल गोंयांत आनी त्या प्रमाणे आमी हांगासर वन महोत्सव केल्लो आसा. आयज आमकां खबर आसा हे वन महोत्सवाचो कितको यूज आसा तो. हे पॉल्युशन खूब वाडटा आनी आमकां आतां झाडां लावपाक जाय. सगळ्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन मातशें एक प्रोसेस सगळ्यांनी वन महोत्सव प्लांटिंग स्टार्ट करूंक जाय. जी सोसायटी हा उमया हॅबिटेट कॉपरेटिव्ह सोसायटी त्यांच्यानी इनिशिएटीव घेतली आणि आम्ही सरपंचाकडे गेले आणि सरपंचाने सांगले की ही जी प्लेस आहा ती आम्ही मेंटेन करता. झाडां तर लायतलेत तुम्ही. झाडां लायल्या उपरांत कितें जातलें पावसात कितें जाता पावसात ताका उदीक मेळटलें आनी तेच्या उपरांत कोण मेंटेन करना. ताका लागून आमी कितें केलां की हांवें तांकां एक लेटर केल्लेलें आहा कॉपरेटिव्ह सोसायटी कडल्यान की आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता मेंटेन करपाचें. मेंटेन म्हटल्यार कितें वॉटरिंग ऑफ प्लांट एट द सेम टायम जे एनिमल्स आसतले ते एनिमल्स कितें करतले झाडां खाता. आतां तर पावसान खावचे ना पूण जेन्ना दुसरो सिजन येतलो तेन्ना खातले तेन्ना प्रोटेक्शन जे प्रोटेक्शन झाडाचें आसतलें ते चारय वटेन ताका तेजी सेफ्टी करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या उमया हॅबिटेट हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटीन घेतलेली आसा. गार्बेज डंप स्टॉप करपा लागून हे आज हिंगाच्यान आमी स्टार्ट केला वन महोत्सव उत्सव सेलिब्रेट करपाचे. आमी आमचे प्लॅन आहा की अरावंड मोर दॅन 1000 झाडां आमी सांगोल विलेजीन प्लांट करपाचे प्लॅन केल्ले आहा. ऑन द बेसिस ऑफ वी हॅव स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दीस एरिया बिकॉज लोकांनी हिंगा गार्बेज हाडून उडयतालो तेका लागून आमी आयज हिंगाच्यान स्टार्ट केल्ले आहा. आनी इनिशिएटीव सगळे आमचे सांगोळचे भुरगे जे आसा लोक आसा हिंगाचे आनी आमचे जिल्ल्याचे लोक आसा सगळे एक इनिशिएटीव घेवन प्लस आनी प्लस एक सांगपा म्हणल्यार आयज हेचे झाडां लावन आमी वचपा ना कितें बाकीचे इनिशिएटीव हेंचे जे उमया हॅबिटेट हिंगा एक बिल्डींग आसा तेंच्यांनी सांगलें की आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हिंगाचे हे झाडाचे मेंटेनन्स कितें आसा तेच पळयता कितें हे एरिया सारे लोक हिंगा गार्बेज हाडून उडयता तेका लागून म्हणटा ते वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांगा गार्बेज उडयताले प्लास्टीक हांगा आनी कचऱ्याचो ढीग जाल्लो. हो परिसर हांगसर आमचे सगळे फ्रेंड सर्कल आमी सगळे मेळोन हे सगळें निवळ केलें. JCB घालून निवळ केलें खड्डे मारले आनी आयज आमी हें प्लांटेशन करता आनी सगळ्यांक एक संदेश दिवंक सोदता की झाडां तुमी लाया. झाडां लायता आसतना हो निसर्ग सांबाळपाचें काम जें आसा हें काम प्रत्येकाचें आसा. प्रत्येकाची जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी म्हाका दिसता सगळ्यांनी पार पडूंक जाय. आयज आमी हेजी हांगा सुरवात करता.